सोदो आनी सोदो सोपूचेस बेगीन ती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा उसरा मदेन सोदो आनी सोदो सोपूचेस बेगीन ती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा उसरा मदेन सोदो आनी सोदो सोपूचेस बेगीन ती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा उसरा मदेन सोदो आनी सोदो सोपूचेस बेगीन ती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां एमकणांतल्या वच्यांतली वोर सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्क्रोलांक शिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे मायेन आमो अभ्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां एमकणांतल्या उज्यांतली वोर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार घेवन आपल्या खांदार तो बारादीक कुरीस. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा
उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामध्ये सोदो आणि सोदो सापू जेजू Paginti Maria देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. म्हज्या जेजू बगो समका आनी वारम कायम कोणातले वचनांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरा मोदे सगळे सभी माजर आनी आंकवार मुरीच्या दिश्टी मुखार. आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताळ्ळे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आमी आपल्या खातीर विनंती कोर
आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. माय मरे देवाचे माय आम्हा उपयागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदा काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां आणि वर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वो सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेले. नमारांनी काकुडीचे माय तुगे आमचें जिवीत अमृत आनी मरमसो आमी पोदेशी येवेची बालकां तुका हल्लो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान आसतना संस्कार सोडून रुदून कर मागीर तुका प्रथम आमचे दयाळशे रातींनी तुजी काकुटीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगातलो बापार मरे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. ते आमकां फावो जावचें. बाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमची बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे इस्कुलाल्या कुशीता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्याक पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पो तुझ्या दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुजो पूज जेजू. आम्हा उपयागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदा काल आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीक शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीक शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागतांव. जोण एकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. सगल्यांक तुमकां दी बरी सांज दिवं. आयच्या दिसाक नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी चलून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायांत मिसांव आमचे फुडें व्हरूया.
आयचे मिसाची मांडावळ करता सेंट फ्रांसीस दे असिसी समुदाय इग्रेजा ह्या समुदायांत रावतली सगळीं आमची बाबा भयणां कितें भाशेन तांचेर आमी आशिर्वाद मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरून बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. तांच्या वाड्यांतूय एक दूख जालां कितें भाशेन त्याय कुटुंबा खातीर आमी मागुया. आज आमचे मदें आसा फादर लिनॉय. तो सेक्रेटारी कॉन्फ्रारियाचो कॉन्फ्रेंटर्निटीज म्हणजे आमच्यो सगल्यो कॉन्फ्रारी आसात ते बिस्पाचे पालासीन ताचें एक खातें आसा. तातूंत तो सेक्रेटरी आनी हो बरो वावर तो करता. जायते कडेन आमचे कॉन्फ्रारी आसात ते बऱ्यो चलनात. ते कशे तरेन चलच्यो, कशे तरेन तांचें मार्गदर्शन करचें, कितें करचें हाचे विशीं तो जायते फावटी उपाय सुचयता आनी जायते प्रश्न आसात ते सुटावे करता. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवान अदीक आशिर्वाद घालून ताका बरे भलायकेन सांबाळचो म्हूण आमी किरीत भाशेन ताचे खातीर मागुया. सगळीं हात जोडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांकाल आसतलो, ते भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. भावा भयणीनो, आमी दर एकलो एका ल्हान क्रिस्ती समुदायाचो वांगडी देवीक अनुभवान वाडूंक आनी समाजान प्रिती सेवेंत जिवोवंक ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक गुणादीक हातयार. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय जेजूच्या पावलांनी भागिवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायान मिसांव फुडें व्हरूया. आपल्या प्रवचनांतल्यान, जिविताचे वागणुकेंतल्यान आनी आपल्या ओचोऱ्या विजमितांतल्यान जेजून स्वर्गीच्या राज्याचें मिसांव फुडें व्हेलें. जेजू भाशेन फ्रांसीस शावेरान गोंयांत तशें ह्यार सुवातेचेर लोकांचो समुदाय बांदलो, तो गोट केलो आनी ताचे वरवीं देवाचें राज बांदपाचें मिसांव फुडें व्हेलें. तर आमी जेजू क्रिस्ताचे गोंयकार पाटलावदारांनी गोंयच्या सायबा फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून समुदायांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा आमकां ह्या मिसा भेटीन मागुया. प्रिती चांदू, मिसाचे सुरवातेक आयच्या दिसाक ह्या सेवा धर्मांचो वो ह्या नोवेनाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आनीक सान फ्रांसीस शावेर गोंयच्या सायबाचें जिवीत कसलें आसलें हें थोड्या उतरांनी थंय घातलेलें आसा, सुरवातेच्या उतरांनी. पूण आयच्या दिसाचो हो विशय देवाच्या उतरांतल्यान बरे भाशेन समजून घेवंक, हें देवाचें उतर बरे भाशेन आयकूंक पयले सुवातेर, आनीक ह्या देवाच्या पुताच्या पवित्र जेवणांत आमी एकवटले हांव तेन्ना फावो ते परी ह्या ताच्या पुताच्या जेवणांत वांटो घेवंक, ते मागीर ताच्या पुताची मासा रक्ताची घोटाय घेवन आमी समुदायान वचूंक, हें सगलें बरे भाशेन जावंक देवान आमकां आमंत्रण केलां. तेन्ना पयले सुवातेर चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. मिसाचे सुरवातेक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया, जिवितान ल्हान जावया, तेन्नाच आमकां मिसाच्या बेटेचो फळ मेळटलो. वील हॅव द रिजल्ट. तुज्या जिवितान भितर सरता आसतना तुज्या समुदायान भितर सर. तुजें जिवीत, तुजें समुदाय कसलें जालां काय? समुदाय आसा जाल्यार तूं खंय आसा? ह्या वेळार तूं खंय आसा? समुदायांत आसा, समुदायांतलो भायर आसा?
आनी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन सगळ्या पातकांचो असक्तायांचो उगडास करून भोव करून हांव एक मनीस कसो समुदाय सगळ्यांची जबाबदारी आसली ती हांवें सोडून दिल्या, हे असक्तायेचें बक्षणे मागून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. म्हणून बरोबर हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बोड्यानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. पासत बाग घेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवरुथा आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा बोड्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं चड पदवेदार दिव, आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया हे वेळार हात जोडात आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक हाचे मोजोतीन तुमकां जायते मागात आनी मागता आसतना करीत भाशेन तुमच्या समुदाये खातीरूय मागात, समुदायाच्या जिविता खातीर. कोंबाड्या बापा, आमची खावती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखांनी वळवळटल्यांक आधार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बसटूंक आमकां निर्मिनाका. हो आवडो तुका आमी उबारता बापा. आमी आमच्या गोंयच्या सायबाची नोवेना करता आसतना ताच्या जिवितांतल्यान आमी कितें तरी शिकूंक आमकां तूं शिकूय आनी कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसीच्या मुलाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पालांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो. जानवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्मोन मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबत निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगताचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेचो पोट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुदलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाटी सोरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टा गोटींत भोंवतात आनी तांची पोरां
एकठांय न्हिदतात आनी शिव बोयल्या भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाची दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिलकांत हात घालता. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात. दोर्याक उदकाची बोरती येता तशें सर्वेस्पराचे ओल्कीन सगलो देस बरोन येता. त्या दिसा जेसेचे पाल सगल्या पोरजाक एक कुणा कशी उबें रावतले. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे मोल उपकार. तुमचो जबाब जातलो. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. परतून म्हणुया. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मोनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक तीं तोखतलीं. एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पोरयान न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पोरयान चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगलीं कुलां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. पोले आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा. एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेसून म्हणे, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नोकळो बगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नोकळो बगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वडोवन ताणें म्हळें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना.
जेसू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महाने प्रितीच्यान भुरगीं आहात, भुरग्यांक भुरग्यांक विचारता, ओके? विचारचें नाका? ओके. समुदाय म्हळ्यार केन्ना आयकलें तुवें? समुदाय, यू हर्ड वॉट इज समुदाय? भुरगीं अशें कोताय. Anybody from this side? Singing people. Burgi, Samudai. You heard at least? But what it is? Simple way. I don't want explanation. Ek uttar. What? Huh? Huh? Meeting. Okay. Community. Meeting, community. भुरग्यांची बाबडीनो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट. बाबडीनो हें तांचें मन आनी आयकुंकूच ना. हें तरी आयकलां आनी तेंच्या मनान कितें आहा ते प्रमाणे तेमी सांगलां. मिटींग म्हणजे मेळप, इट्स अ कम्युनिटी म्हणजे मोर देन वन पीपल कमींग टुगेदर. ओके, सिंपल थिंग. तुमी केन्नाय तुमगे शेजाऱ्याक आनी भुरगीं आहाय? तुमगे घरा लागीं आनी भुरगीं आहाय? आनी भुरगीं नाय? आहाय ओ ना? आहाय. तुम तेन बरोबर खेळटाय केन्नाय? ऑल ऑफ यू ऑल मीट टुगेदर अँड प्ले इन द इवनिंग, मे बी संडेज ऑर सम व्हेनेवर यू गेट प्ले, नो? ओके, दॅट इज समुदाय. तुमकां दॅट इज समुदाय. प्रितीच्या बाबा फुड्यान दो भुरगीं आहात म्हणटकच मातशें उलोवया म्हणलें तांचे लागीं. नियाळ आयज व्हडलो करपा ना आनी ल्हानूय करूंक जायना, पूण देवाचें उतर परगट जालां तातूंतल्यान कितें तरी घेवया. समुदाय समुदाय हो समुदाय म्हूण आयकलां. देवाचें उतर पयलें वाचप जें परगट जालां, इजायास प्रवादी आत्म्यांची खबर करता. आनी आत्म्याची, पवित्र आत्म्याची, आत्मो, ह्या आत्म्यान भरोवन जायते मागीर बरेपण उलयता इजायास प्रवादी, गिवींग अस, टॉकिंग अबाउट द गुडनस. हें जातलें तें जातलें. आनी जेजू जेन्ना उलयता दुसऱ्या वाचपान जें परगट जालां शुभ वर्तमान, जेजू थंय पवित्र आत्म्यान भरोवन आपल्या बापायशी उलयता. सो बोथ द रिडिंग्स हॅव वन कॉमन थिंग. वॉट इज दॅट? कोण तो? आत्मो, पवित्र आत्मो. समुदाय म्हणल्यार बाबा बुडींदो जायते पावटी आमकां आगोड जाता, घोडी आमी समजूंक ना. घोडेक समुदाय घोडेक जेन्ना चलता घोडेक देर आर डिफरंट कॉन्सेप्ट. पूण नियाळ धरून सान फ्रांसीस शावेराक, गोंयच्या सायबाक, आनीक दोळ्या मुखार धरून जेजूक जाणें सान फ्रांसीस शावेरान जाणें जेजूचो पाटलाव केलो. दोगूय समुदायाचे मनीस सान फ्रांसीस शावेर जेजूच्या पावलांनी चल्लो. जेजू समुदायाचो मनीस म्हणटकच सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब म्हणटा थंय समुदायाचें जिवीत तो चल्लो. जाल्यार आयज बाबडींदो विशय आमकां हें उलो करता की आमी समुदायेन सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन हो वावर फुडें व्हरुया. इफ यू सी द विशय तुमी जाणात, आख्खे नोवेना विशय जाणाय तुमी? ना. पूण ह्या दिसांनी यू हॅव नोटीस समथींग. इट स्टार्टेड वीथ पयलें नोवेन. उगडास ना. आसो, हांव तरी चोवन येयलां, मातशें तरी चोया म्हळें कितें आहा तें. स्टार्टेड वीथ द समुदाय ऑफ 3. हू आर दोज 3?
आतां येता उगडास. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ती समुदायाचे स्टार्ट केला. देन स्लोली वी आर कमिंग डावन. देन वी वेंट टू द समाज. सिक्वेन्सिंग नका. समाजा वाटेन समुदाय व्हडलो समुदाय, आख्खो संवसार. म्हाजो आमचो संबंद सृश्टी सोवे, द टच बिटवीन मी अँड द सोसायटी, म्हणजे द पीपल, मी अँड द नेचर, दॅट बॉन्ड. देन स्लोली मागीर सकयल सकयल येयले. कालच्या दिसाक कितें केलें? कुटुंबीक. वी एंटर्ड इन टू द फॅमिली. And now we have moved out of the family, which is समुदाय. तूं तुज्या कुटुंबांतलो फुडल्यान भायर सर, वो तुज्या कुटुंबांतलो कुजनांतल्यान भायर सर. हो तुगे कुटुंबाक तरी, हो तुज्या घराक तरी, दोनी वाटेन दारां आहात, दोनी वाटेन भायर सर. कोण मेळटले तुका? कोण मेळटले? शेजारी. एक वो दोन, कितें जावं मो शेजारी, ती समुदाय. सो विश्व घालता आयज आजेर कुटुंबांत न्हू, कुटुंबाचेर काळ जालो. ते लेट अस नॉट मिक्स अप. नाव टुडे द रिफ्लेक्शन इज माय लायफ आउटसायड माय फॅमिली वीथ अदर्स. द स्मॉल ग्रुप, 10-5 पीपल, फॅमिलीज, ताका म्हणटात समुदाय. आयज बाबा पडयो नको, कित्याक जोड लागता तें समुदाय म्हूण तेन्ना. सान फ्रांसीस शावेरान मिसांव परगट केले. जेजू येता आसतना मिसांव घेवन आयलो विथ अ मिशन. बापायचे मिसांव घेवन आयलो. मिसांव म्हणजे उतर व्हडली ती, सिंपल वे. ही केम विथ अ पर्पज, समथींग टू बी डन, एंड ही फुलफिल्ड इट. केले. सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान जेजूचे मिसांव फुडें व्हेले. जेजूचे शीस आसले, शीस आनी सान फ्रांसीस शावेराचे लॉक्स घालता आतां गोंयच्या साबायचे. आयच्या काळार हांवें आनी तुवें हे मिसांव समुदायांत व्हरूंक जाय. आयचो विशय. आय एम ऑल्सो सेंड ओवर हियर फॉर अ पर्पज, एंड एवरीबडी हॅज अ पर्पज विथ वन वर्ड, इज अ मिशन. देवाचें राज बांदूंक, देवाचें राज परगटूंक. इट मिशन इज अबाउट किंगडम ऑफ गॉड. तर समुदाय कशें बांदतले हांव बाबा पडीन तो हो नियाळ केलो जाल्यार न्हू, ही समुदाय आम घार पावपा न्हय, हें काबार जावपाना मिस. थोडे जाता सिंपल क्वेश्चन. तुमक मुखार साकर जाय आयज. जस्ट गिवींग एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टँड. समुदाय इज वॉट? आवय समुदायान वचपा जाय ते म्हयन्या एक फावटी. समुदाय इज नॉट मानसे मान, समुदाय इज एवरी डे. तुज्या फुडल्या दारांतल्यान भायर सर, यू आर एंटरींग इन टू समुदाय. तुज्या कुजनांतल्यान भायर सर, कोण आहाय जाल्यार फादर कोण ना, आमी हाटल्यान दोंगर म्हणशाय. तूं कुटुंबांतल्यान तुगे पांयो भायर घालता तेन्ना तूं समुदायांत घालता. समुदायाचे मागीर फुडें गेलो जाल्यार तूं समाजांत, इन द सोसायटी. तुम मुखार आतां रातीको 9 वरांचेर मुखार तुमकां साकर जाय. हाल मुखार तुमकां सकाळ कितें तरी करूंक सोदताय विथ शिरा, न्हू, शिऱ्याचें कितें तरी मॉर्निंग, न्हू, शिरा विथ रवा समथींग मॉर्निंग. साकर ना. तुम हूंय वयतली साकर हाडपाक, सांगे म्हाका. तूं खंय धाडट रे मामी, डॅडी? खंय वयतली बाबा पडी तो? आय एम जस्ट रियलायझींग वॉट इज समुदाय. इट इज नॉट टू टेक टेन्शन. वे यू ऑल विल गो? हां, खंय वयतली सांगाय बेगीन. तूं गेला केन्ना? यू वेंट? या, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड बाबा पडी तो, साबाशी. छाट करून बाबा पडी तो आन्सर येतात. विल गो टू सुपर मार्केट, विल गो टू वन शॉप. मे बी आय एम नॉट सेईंग अदर थिंग इज फॉल्स. हांव कितल्या जाणांक मन येता बाबा 9 वरांचेर हांव शेजऱ्यागे देऱ्याक मातलो, बायगो साकर आहा येदी एक कांसभर. आनी बाबा पडीन न्हू, हांव म्हणिना. समबडी सेईंग वन बॉय, मामा सेंड यू, दादा सेंड यू ओवर दे. व्हेरी गुड. बाबा पडीन न्हू, आदी करी नासले, जाणटी आहात, उलयाय.
आदी तुमकां साखर कितें जाय जाल्यार देरा कोणाक पयलीं खंय पावतालीं तुमी? शेजरागेर पावना आसलीं? पावतालीं. Why it stopped today? Who stopped it? हांव म्हणिना सारकें बंद जालां म्हूण चालू आहा, बट आय एम जस्ट क्वेश्चनिंग. ही समुदाय. This is समुदाय ऑफ एक्शन. खोर्न्यांनी दाखोवप आनी मागीर कितें केलें तें मागीर तितूंक घालून मागीर आगो आमी हें केलोलें आयज सकाळीं हें मातशें चाका हें तोंडाक घालें काय बरें. So first thing is 3 things I will tell. हांव जेजूचें मिसांव जें फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत केलें तें आमच्या समुदायान कशें करूं जाता बाय एक्शन्स. दीस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन. उदाहरण, शेजरागेर वचोन तूं बसल्यार कितू दिसतालें? आदीं बोलकांव म्हूण आसतलें आनी बोलकांव घोडेक आयज नाय म्हूण बसपा जायना अशें म्हूण ना. बोलकांचेर बाबा बुडीनो काय नको येतालीं तेणी बसतालीं. आवय आयज चड काम जालें गो, भेंडा येयलें गो, मागीर उलयतालीं कितें जालें कितें जालें ना. शेजारी सिंपल क्वेश्चन बाबा बुडीनो, वी हॅव टायम टू सीट टू माय नेबर्स एटलीस्ट वन्स ए वीक? 8 दिसां मदें हांव बसतलो. अरे घोडेक जाता, घोडेक जायना. तिसरे सुवातेर बाबा बुडीनो हांव म्हणटलो, समुदाय म्हणटा तुजे तुमी म्हयन्याक एक फावटी मेळटात. बिसायड दीस एक्शन्स, स्पेंडींग टायम, गिवींग टायम फॉर इच अदर, वेळ दिवप, बसप, उलोवप, हें सादें एवरीडे. हें सदांचें सांगता हांव. एकानी दीस ना, हें करपाक एक वेळ ना. देर इज नो टायम एंड देर इज नो कितें म्हणटा तेका टायम डे टू डू दीस. यू हॅव टू डू एवरीडे. मागीर म्हयन्याक एक फावटी एक उलो जातलो. अरे बाबा चल, आमी सगळीं बोलकां बसतालीं तीं घोडेक हिंगा थिंगा आसलोलीं तीं आयज मेळ्या. ओके, आयज देवाचें उतर. लेट अस गिव टायम फॉर गॉड वन्स ए मंथ एटलीस्ट. नथींग अबाउट ओके. तितून मागीर जायतें आहात, मेळावो आहा, भावपण आहा, हें आहा, बट वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक फुडें वचोंक देवाचें उतर गरजेचें. अदरवायज जें तुमी एक्शन ओ वर्ड्स वॉट एवर दॅट वील गो ऑफ, बंद पडटली. आनी तिसरे सुवातेर बाबा बुडीनो, द फोर्थ थिंग, आय थिंक द लास्ट थिंग इज यू कॅन बी पार्ट ऑफ द समुदाय नॉट ओन्ली बाय एक्शन, कोरन्यांनी ओ उतरांनी, इवन विथाउट अ वर्ड, विथाउट ए एक्शन, नॉट ऑलवेज. How much you give a smile for your neighbor? तुगे शेजाऱ्याक गुड मॉर्निंग म्हणप, एक हांसो दिवप, दीस सुद्दां. Life is busy. That's why, my dear friends, the world is telling us simple thing. Now see, I make a difference. देवाची उतर म्हणटा, अरे बाबा समुदाय समुदाय समुदाय. देवान आमकां रोचल्यान एकवडो न्हू. देवान म्हाका रोचलाय एकटो रावंक न्हू, एकटो शॉपाचेर वचों, एकटो हें करपाक न्हू, दुसऱ्या सांगाताक जियोवपाक, शेजाऱ्या मदें 10 जाणां मदें जियोवपाक आमकां रोचल्यान. पूण संवसार कितें म्हणटलो? 24 hours ओपन, यू डोंट नीड युअर नेबर. संवसार पोत्तें शिकयता बाबा बुडीनो. सी द एडवर्टायजमेंट्स एंड सर्टन थिंग्स, दे आर जस्ट उल्टा. दे विल टेल यू आय एम अवेलेबल फॉर 24 hours, no need of your neighbor, and this and that. There are a lot of things, example. I'm just cutting down because of the time. So त्याच खातीर बाबा बुड्यांदो आयज पवित्र आत्म्यांक हें बोड मागून उलो करुया. पयले बाजवान इजायास प्रभुतान सांगलें ते भाशेन पवित्र आत्म्यांची खबर केल्ली आसात. पवित्र आत्म्यांतल्यान जायतें बरें जालें वो सांगता जातलें म्हूण, आनी जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं उलयलो. आयज मिसाचे भेटेंतल्यान पवित्र आत्म्याचें बोड आमकां मागुया, सो दॅट we may realize a lot of samuday goodness we have lost it because of the worldly things. संवसाराचे शिकवणेक लागून आमी पवित्र आत्म्याक विसरल्यान, आनी पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तुजे शेजाऱ्याक कर म्हूण घोडेक आमकां मनाक येयना, तें मनाक येयना.
जाय तें सांगपा जाता बाबा म्हणून आयज देवाच्या उतराचेर आनी विशयाचेर. आय एंड अप विथ एनादर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, फॅक्ट ऑफ लायफ. समज आदी रोप कित्याचे धुयताले? रोप सांगता बाबा हे एग्जाम्पल न्हू, चिंतपाक जाय केन्ना हाव वी हॅव शिफ्टेड. लायफ हॅज टू गो, वी हॅव टू बी मॉडर्न, वी हॅव टू मूव एज पर द टायम. बट आमच्या बाबा भयणांक सोडून न्हू, समुदायाक सोडून न्हू. आदी रोप खंय धुयताले? हे लास्ट. आदी रोप खंय धुयताले? फातराचेर रोयताले. म्हणटकूच तो फातर खंय आसतालो? तुज्या आंगणान, फाटल्यान. आंगणान म्हणल्यार फुडल्यान बसतात, द बॅक सायड, द किचन सायड न्हू. आनी तुमी तरी घरां पळयल्यान जाल्यार कोणाचो फुडलो जाल्यार कोणाचें कुजीन न्हू. your entrance will be other, somebody else will be other side kitchen. Somebody kitchen जाल्यार दुसऱ्याक आनी कोणागे कुजीन आसता. बॅक टू बॅक विलेज लायफ. चिकाली आसतलें तहें. जेन्ना म्हजो रोप धुयता तेन्ना ते आटीन जाकीन येता नुस्तें उतरावपाक. आनी रोप धुयतली बायल बीन जाता जाकीन. आयज कितें नुस्त्या पळा. आनी तेच मागीर उलयताय, आगो हेच जालां गो, तुवें आयकलां गो तेच जालां. सी बाबा ब्रिंदो, दीस वॉज समुदाय, नॉर्मल लायफ ऑफ लिवींग विथ नेबर्स. ते फातरूय गेले, ते पावूय गेले, ते कितें ते पोदेरूय गेले, पावूय गेले म्हणटे आयज ते फातरूय ना, रोप कोण धुयता कोण खबर ना. वॉट एवर, गोडेक आहात फातर आहात ती आटीन गोडेक जाकीन नुस्तें उजरायता, पूण गोडेक दुरीक एक फातर वयर काडला. जाकीनूय दिसती पोणा, अशें कोण म्हाकाय दिसती पोणा. तो प्रितीच्या बाबा बुण्यान आमकां समुदायीक जिवीत जिवंक आपयल्यान. आनी हे समुदायाक आमी फ्रांसीस शावेराची देख घेवन हे मिसांव जेजूचें आमी फुडें व्हरूंक आमकां उलो करुया. पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया हें करूंक. आमेन. सगळीं उबी रावया. बाबा बुड्यानो, मिसाचे सुरवातेक आमी आमच्या इंतेसावांक खातीर मागलें. दीस इज द टायम दॅट वी प्रे फॉर अदर्स. हे वेळार सगळीं आमची आवडी आनी भावनां मनान धरून एकामेका पासत मागुया कांय मागण्यांतल्यान. तांचे हातयार जाले 30 दिसांची आत्मीक कसरत, आत्मीक नियाल आनी मागणें. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक भार घेवन आनी बोरवसो सोडी नासतना वावरूंक तांचे पासत मागुया. हुकुमशाय चलयतले न्हय, पूण सगल्यांचे गूण वळखून उर्बा दितल्या फुडाऱ्यांची गरज. आमच्या समाजाच्या तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचें बरेंपण वळखून तांचे पासत ते स्वार्था विणें वावरून आपल्याक विचून काडलोल्यांचो समुदाय बांदूंक आपलो स्वार्थ सोडून पोरचेक घात करपाचें सोडून दिवंक तांचे पासत मागुया. ताचे हातयार जाले दुर्बलपणाचो सोपूत, थळावी संस्कृताय आनी थळावे भाशेन दोतोन शिकोवप आनी आपली शिक्षणीक पदवी. समुदायाचे वांगड्यांनी आपले गूण हुशारकायेन वापरून सांगाता येवन क्रिस्ती भावाताची वळख घेवन तो भावात कुटुंबांत आनी समाजांत जियोवन जेजूच्या पावलांनी चलून ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी मनशाली तत्वां शेगून उंचल्या पावंड्यार पोरजोळूंक गरज. वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांनी
एकामेका सांगाता जियेताना एकामेकाच्या भावाताक फावो तो रेस्पेत मान दिवंक आनी मनीसपणाची नातीं आनी शेगूण जिवन बऱ्याक सांगात दिवंक आनी वायटांचेर सांगातीन निशेध मारूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. ओगेपणा मागात. बापा, आमच्या भयणीन सगल्याच्या नांवान केल्ली मागणी आमी तुका उबारतना जण एकल्याक तुवें आमकां रोचल्यांत संवसारांत जिवीत जियेत आसतना समुदायाचें जिवीत आपणावंक आनी तुजें मिसांव फुडें व्हरूंक तर आमकां सगल्यांक तुजे कुरपेन आनी पवित्र आत्म्यान भर समुदायीक जिवीत आमी बरे भाशेन जिवन चड शेवटी हे व्हडले समुदायान तुमचे बरोबर तरी एक देवाशी आमी एकठांय जावंक हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसे. गायन घेवया C10 पेज नंबर 32 C10. Santo Cadino bastante show dar patria candila e todo mundo amigo que capete sempre tu andila muito santo. Gesù tu Chicalim magta Aisha disa akechine deva kushikuris lego. Sorbe spratero Santo Cadino bastante show dar candila da casa sora tako sacha ban tam atmik thion jato lo. Silence moche Apakonta Jesu magta Oche lita Silence moche Apakonta मोझ्या बोड्या बाबांदो मोझे आनी तुमचें बलिदान सोड पोदबेदार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या खाडजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोड पोरवेदारान सासनांचे देवा, सोड कळ्यान सोड थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनीसपण घेवन पयले फावटी आमच्या मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारोवण्याचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगल्यांक भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दडबडा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेत घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें बारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड आमी सगळीं बरोबर गावया. तुझ्या खुर्सानी पुनोची कोणपणा मोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडाराक आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावय केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांचेर तुजे पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयून पापा, फिलिप नेरे आमच्या गुवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनव शिवणपणांचो बरवस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन दवरून सोर काडीत का मानवल्यात ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी भूंय मगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. प्रितीशांदू, आयतारा दीस घरासून शाश्टीसून पणजे वेतालो आनी FM ऑन केल्लें आनी FM ऑन केलें तेन्ना कोंकणी कांतारां चलतालीं आनी कोंकणी कांताराचेर हें कांतार येयलें. ते कांताराचें नांव आसलें शेजारी. आनी कांतार येवचे पयलीं ताजी समजणी तो म्हणटा सांगूंक सोदता सोयरी दायरी आनी कोण हें तो कोण पावतात मागीर पावता पयलो शेजारी. म्हणजे आमकां लागीं आसा कुटुंबा भायर लागीं आसा ती जावन आसा शेजारी. दुसरें उतर समुदाय जे आमी वावरूंक जाय, थंय आमी जेजूक परगटूंक जाय, थंय आमी हें मिसांव फुडें व्हरूंक जाय आनी हें करूंक पवित्र आत्मो आयज आमी मागला. हो आवडो देवाक उबारून आनी दुसरे आमचे आवडे आनी भावणां देवाक उबारून जेजून शिकयल्लें मागणें दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें शी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय जायज सामकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव
तशी आमचीय पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी बरोबरशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं अशें म्हणटात खंय. आयज म्हज्या उजवेक आनी दावेक कोण आसा तो खबर आसना. जेवणाक गेल्यार देखून कोण आहा खबर ना जेवणाक. एवरीबडी इज ऑन मोबायल्स. वी डोंट हॅव टायम फॉर इच अदर फॉर समुदाय. ह्या वेळार शांती दिवपाचो वेळ. तुज्या उजव्याक दावेक फुडल्यान फाटल्यान आहा ताका पळे, गिव ए स्मायल आनी समुदायाचें मन आनी काळीज घेवन ही शांती दी. प्रितीच्यान पळयात समुदायान जियेतलो हो तो जेजू. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका सुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
उभी राहूया, प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिल्याय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी सोर्गींच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. शेवटाचो आशिर्वाद घेवचे आदी आमी काळजांतान फादर लिनोय डायसाका देव बरें करूं म्हणटा. देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालून आज देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां ताणें बरे तरेन समुदाय कितें तें समजुनी देखील देखून तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घाला. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकांय देव बरें करूं. शेवटाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोड पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. प्रितीच्यान्दो, जेजूच्या येण्याच्या काळांत आमी आसां. जो जेजू घेवन फ्रांसिसान पोरगोट केलो, ताचे मिसांव फुडें व्हेलें, तो जेजू येतलो येणे. आनी आयचो विशय समुदायाचो विशय मनान धरून ह्या जेजूक तुमचे समुदायाक सोदूंक आनी मेळूंक आनी ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक वचात आनी परत यात. जेजूच्या मोगान आनी समुदायाच्या मनान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Jesus, soy tibon amso Deus, soy Jesus, soy Jesus, soy. सगळी म्हणूया, जैतिवो आमचो जय जेसू, जय जेसू, जैतिवो आमचो देवस, soy Jesus, soy Jesus, soy. सगळी म्हणूया, जैतिवो आमचो देवस, soy Jesus, soy Jesus, जैतिवो आमचो देवस, Cristan basalat amka favosamsha. गायन घेऊया U20. Sam Shavon
आमेन.